जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 6. दृढ आणि तीर राव, कित्याक हांव ह्या लोकांच्या पुर्वजांक दितलो म्हूण हांवें सपूत घेवन तांकां बसयल्लो तो देश तुवें ताच्या अधीन करूंक दिवंक जाय. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 7. दृढ आणि तीर राव आनी म्हज्या सेवका मोइशेन तुका दिल्लें धर्मशास्त्र पाळूंक सत्राय घे. ताचें तोंड जावं उजव्याक जावं दाव्याक घुंवनाका, तेन्ना तूं खंय गेल्यारय तुका जैत लाभतलें. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर दवर. तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफल जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14. आनी सब्दो मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येयलो. आनी खुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुता सहज जाल्ली. लूक चॅप्टर 5 वर्स 5. तवळ सिमाव म्हणालो, मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टाल्या, पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयता. साम चॅप्टर 119 वर्स 50. तुझे उतार म्हाका जिवी दिता म्हूण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. साम चॅप्टर 119 वर्स 55. रातभर सरस्परा तुझे नांव हांव मनांत धरतां, तुझे धर्मशास्त्र हांव सांबाळतां. साम चॅप्टर 119 वर्स 89. सरस्परा तुझे उतार ससनाक तकता, सर्गा भशेन ते थीर आसा. साम चॅप्टर 119 वर्स 105. तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 5 वर्स 4 and 5. कित्याक देवाचे भुरगे सक्कट संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो बोवाळ. जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकात. एफेशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 17. बाचावाचे देणे तुमचे शिरस्त्राण म्हूण घेया. पळय आत्मो दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतार जावं तुमची तलवार. साम चॅप्टर 119 वर्स 130. तुझ्या उतराचे उगडापेपण उजवाड दिता आनी साद्या मनशाक लेगून ते समजाता. साम चॅप्टर 119 वर्स 135. तुझ्या मुखामळचो पडसर तुझ्या साकराचेर फांकय आनी तुझे कायदे म्हाका शिकय. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 22. देवाचे उतार तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करीसय, ना तर तुमकांच तुम्ही पटयतात. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. वेळा काळा पूर्वी शब्द असलो, शब्द देवा सवे असलो, शब्द देव जावन असलो. हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मकतेन खरे. पाजल्या दोन दारीच्या तलवारी सड कातरूंक शकतात असले. प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडाचो सार सयत मेकळे करूंक पर्यंत विधूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिन्ना ते परकिता. साम चॅप्टर 107 वर्स 20. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 11. तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता ते उतार निर्फळ जावन म्हजे तशें फाटी येना, बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडल्लें तें सगळें करता. साम चॅप्टर 12 वर्स 6. परस्पराची उतरां परिशुद्ध उतरां, 7 पावटी उज्यान घालून नितळ केल्ल्या रुप्या सारकी. Jeremiah chapter 23 verse 29. मुझे उतार उजा सारखे नेंगी, उलयता तो सरस्पोर, ते कडपा पडतल्या हातोडे सारखे नेंगी. John chapter 15 verse 7. तुम्ही मुझे थंय रावशात जाल्यार आनी मुजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागयेत, तुमकां तें मेळटलें. Jeremiah chapter 5 verse 14. देखून सरस्पोर दळपरसो देव अशें म्हणटा, की अशें उलयल्यान देखून हांव म्हजी उतरां तांच्या तोंडान उजो जायशी करतलो आनी ही परजा लांकूड जायशी करतलो आनी उजो तांकां ग्रास दितलो. Numbers chapter 6 verse 24, 25 and 26. सरस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सरस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोवं. सरस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिव. Isaiah chapter 45 verse 2. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो
अवकाशाची दाराची पूड करतलो आणि लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. Isaiah chapter 60 verse 1. ऊठ पडसळीचा तुझो उजवाड आयला. सरीसपरीची महिमा तुझेर पडसळता. John chapter 8 verse 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो.